ये बाबूला का स्टाइल है। कौन सा ये चड्डी ऐसे उल्टी पहनने का? ए सांग पळय कितें केल्ले ते जे पयले कितें करतालो आपले सॉंग लावन बिचोलो भोंवपाक वयतालो गाडयेर तले आणि माझी मॅग्नेटिक बाबा मॅग्नेटिकचो पावर जो असा खबर असा तो भिजलेचो पावर मोडून येते ओढीन येतली त्याका आणि त्याच्या आंगडा भुताडकी येते. हा वयस Yes, my bro. सो गाय सिद्धार्थ दिलीप नाईक आमका मेळपाक लागला आवय आजता वर्गात डबल स्पेशली आमगेर येल्लो आसा रे कितें आले रे दोगांय आमी सेम सेम जाला मरे ते तुझे ढोलान आहा ते जेलस सांगा न्हू रे आमी बेजार जावची ना मरे ना मरे मागीर पळय दिलीप नायकाक पळय दिलीप नाईक म्हणता आपण याच्यापेक्षा लांब असा म्हणून मागीर भेटतात तेका सेलिब्रिटी दिलीप लांब असा न्हू रे दिलीप नाईक भेटतात तेका सेलिब्रिटी दिलीप आणि नायक म्हणून. आणि आमच्या सिद्धार्थान न्हू आमका दोघांक गिफ्ट हाडलेले असा ऑर्डर केला न्हू रे आणि बेगीन येतली इतल्या जाणांक आमी हेल्प केला पूण सिद्धार्थ असो मनीस जे आमच्या पयली चित्ता न्हू अवी कितें म्हणटा बरो तो खूप बरो करता म्हाका हय बाबा तो खूप बरो करता. अशे भुरगे गावपाक मुश्कील संवसारान तेका कोणाक ते हांव काय म्हणिना पूण देवान तेका बरें गिन्यान दिवचें आनी बरो तेका खंय तरी कामा धंद्यान बरो वयर काडचो. तुका हेजे सांग तू ये गगन भाई हाँ ये अपना गगन भाई है हाँ और ये सबसे दो प्यारा दोस्त है मेरा ना रे गगन भाई भागता नहीं है भगाता है अगर ये भाग गया तो वो भगाता है दूसरे को वो खुद भागता नहीं कभी. अगर ये इधर से गांव से भाग गया तो वो गांव से भागेगा ही नहीं वो पाटा में खया ते रे आम्ही चितला ते मॅग्नेट घेऊन रे मॅग्नेटिक पाय लागते रे ना रे लागला केन्ना पाय ना अमो पाय लागते म्हणता मॅग्नेट रे पाय लागतले आणि माझी मॅग्नेटिक बाबा मॅग्नेटिकचो पावर जो असा खबर असा तो भिजलेचो पावर कळ्ळें तुका तेका पांय लागना तेका फक्त नोटी भांगराच्यो वस्तू चांदी आनी कितें लागता रे कोणी भांगण मी दुडले का ते लागता तेका ती ओढून येते रे ओढीन येतली तेका आनी तेच्या आंगडा भुताडकी येते. मरे हय म्हणटा केन्ना या मॅग्नेट घेवन म्हाकाय पळोवंक जाय आसलो. म्हाकाय पळोवंक जाय केन्ना या आता काय ना गावते कित्याक आता तो येना न्हू कितें ते हळवळचे ना न्हू शिरगांवा माझ्या असते राहतो शिरगावची देवीची आम्ही मॅग्नेट घेऊन केन्ना या सांग खरें खरें सांग. हा शेनवाला बरें चल पाण्यान कोणी दिला म्हणून सेलिब्रिटी दिलीप नाईक आता वयता घरा ते खंय हा तुमगेर घेऊन येऊ नाका येऊन द्या पण तू हांगाल्यान कसो व्हरतलो ते बॅग काय हाडूंक ना मरे तुजें. न वळतलो आसूं हांव घेवन येता तुमगे घेवन येता. न वखदा हातीन द्यायचा अरे घेवन येता रे तुमगे हा दिलीप नाईक मरे तूं येते तुमची घर खंयचे हे म्हाजे घर खंयचे बांदून दिता म्हाका घर हांगा झाड लागीं थंय. दी एक बांदून यो बस चल बस दिलीपाक बसोंक शिकयला हांवें गाडयेर रे दिलीपाक केव्हा बसतात तो बोला हा वयस आमचा एक फोटो मार आसा म्हापसा पळय दिलीप नाईक चल्लो घरा बस गावतली मरे हय बरें चल. The next day. हय तर कितें सांग ये बाबूला का स्टाइल है कौन सा ये चड्डी ऐसे उल्टी पहनने का? कोल्लो धावता पळय वचोन पुष्पा का स्टाइल है ना रे झुकेगा नहीं साला एके वाटेन कित्याक घातल्या रे ती हा
ना रे बाबा माझे फुटबॉल सांगा तुमचो खंय खेळटात तर तुम्ही केन्ना आतां वतान मरपा हा, आता चल्लो हांव घरा कडेन मातशें वखदान कितें केलंय रे ती खंय घातलंय रे आता सगळे जाण म्हणटा आपूण येता बायकीक पळय आतां कोण येता ये रे झाड हांगा कितें जाता रे कितें जाता हांगा भुताटकी जाता ही गेले बरे कुत्रे फाडसून गजाल तू आमकां सांगूकच ना आसली मरे ए सांग पळय हेणे कितें केल्लें ते जे पयलो कितें करतालो आपले सॉंग लावन बिचोलो भोंवपाक वयतालो गाडयेर सॉंग बंद पडलेलो गाडी मदींच रावयतालो दुसरो सॉंग लायतालो आनी वयतालो रस्त्याचेर आनी मागीर हेजेर कंप्लेंट जाल्लेली अरे हे अवी हेजी नेवी गजाल आयकोंक येयल्या यो खंय ती गाडी घेवन पयलीं बिचोले वयतालो न्हू सॉंगा लायत लॅम्बो भवानी घेवन आनी सॉंग अवी यो बिचोले वयतालो न्हू ती गाडी घेवन आनी सॉंगा लायत वयतालो खंय वाटेर समज सॉंग बंद पडले जाल्यार थंय मद्दी लायतालो खंय गाडी आनी मागीर दुसरे सॉंग लायतालो खंय खंयच्या जंगलाक ते थंय कितें व्हरो बोडीत सांग पळय हा दोरी बांदल्या उडयली कित्याक रे सगळे खापरी म्हणटा अरे खापरी म्हणटा न्हू रे कळ्ळें कळ्ळें ही सायकल कोणाची आनी ही कळ्ळें कळ्ळें कोण मारता विली दाखय मरे मार कोण रे तू मार 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 या म्हणजे तू कसलो रे तो कसलो तो दाखय मरे कितें करप तें दाखय रे दाखय मरे कशें तें अरे कितें पुल्ला रे तर दिलीप नायक एका पयल्या मारते दार दिलीप नायक म्हाका एक सांग हांगासरले भुरगे आमचे सगळे व्हिडियोज पळयता तू फेमस मरे हा तुवें म्हाकाय फेमस केलो मरे हेवटेन सिद्धार्थ दिलीप नायकाचो फ्रेंड म्हणून खरी गजाल मरे ही मागीर ना कितें म्हणटाय तर So guys, wish you each and everybody a very happy Eid Mubarak. ईद मुबारक तुमका सगळ्यांक ईद मुबारक मेरे भाई लोगों और मेरे बहनों. आणि माझे कोण फ्रेंड आसा तेंच्यांनी म्हाका शीर कुर्मा हाडून घरा दिवचो बिर्याणी दिवची हय पळय कशें केलें म्हाका तर शीर कुर्मा लायक यम्मी लागता टेस्टी जायत सो वन्स अगेन माझे मुस्लिम भाव जे व्हिडिओज पळयता भयणी माझे व्हिडिओज पळयता व्हेरी हॅपी ईद मुबारक. वयस आयज बरें लिपस्टीक बीन ल्हान मुगो तूं सारकें जाग लावणे लिप ग्लॉस लिप घास तें लिप ग्लॉस ओके. सो गायज तुम्ही आयचो ब्लॉग पळयला आसतलो न्हू आमचो. सिद्धार्थ म्हाका कितें सांगता तो हरवाळ्या या खंय मॅग्नेट घालया खंय दर्यान पयशे भांगर काडया खंय त्याच्या वांगडा हात पाय येयलो जाल्यार येयलो. हय तेका खंय काय प्रॉब्लेम ना खंय भितर तो उमेदीच सारको न्हू गो की म्हणून हय तर उमेदीच फनी सारको फनी. आणि लहान भुरग्यांचो आमचो तो क्लिप पळयला आसतलो न्हू तुमी तो खूब दीस पयलींचो तो आमी हेतून एड केल्लो आसा कित्याक ते घालूंक नासले हांवें होल्डी जातलो ब्लॉग म्हणून सो बिकॉज ऑफ दॅट. आमी गायज तुमकां खबर आसा फाल्यां आमी वचपाची आसा बातीम. कितें
बाटलीलेन बाटलेन नो बातीम बाटलेन म्हणजे बातीम भातीम हय. ते ते बांबोळे काढले मग व्हडलो फ्लायओव्हर येता ओ. त्याच्या सकयल तुम्ही पहिले असतले मीठ ना, ना, काढतात ना, ते ना, त्याचा ना, आगर ना. असा ते हय. सो आम्ही फाल्यां थंय वचपाचे असा हे मीठ कशें काडटा ते पळोवपाक आणि तुमकां बी दाखोवपाक. सो आमी वयपाचे आहा फाल्यां बातीम. तुमी तर लागीं खंयसर आहा जाल्यार 4 सुमार म्हाका थंय मेळचे नको. हय आयज तुमी तर व्लॉग पळयता जाल्यार आमी आसतली बातीम. हय 4 सुमार तुमकां सारखें मीठ बीठ काडटा रोडार घेवन बसतात विकपाक पळय थंय तुमकां मेळटली. सारकें थंय मेळपाक आमकां येवचें तुमी. हय म्हाकाय पळोवंक जाय आसलें मीठ कशें काडटात ते. हय. सो जेसिटो माय ब्रो हांव थिंगेर वयपाचो आसा. ओके सो तो रावता आमचो बातीम आनी तेंचो बिझनस आसा सॉल्ट काडपाचो. सो आमी थिंगेर वयपाचे आसा. ओके तेजे मायक मेळपाचे आसा तेजे बायलेक मेळपाचे आसा. ओके आनी पळोवया कशें कितें आहा पळय तें सिस्टम थंयसरलो. ल्हान आसतना एकदां डॅडी वांगडा त्या वाटेंतल्यान गेल्लो तेज्या उपरांत केन्नाच पावोंक ना थंय. सो पळोवया ह्या फावटी कशें कितें आहा पळय तें. मीठ सदींच पळयतालो हांव ते काडटा ते डॅडीक विचारतालो डॅडी तें मीठ न्हू रे कशें काडटात ते कित्याक आमगेर तेन्ना मोठें मीठ आसतालें न्हू. आयच्या डेटीर खंय आहा तें मोठें मीठ कोण यूज करपाक सोदिना. लोकांक दिसता तें खाल्ल्या काय थायरॉयड जातलो म्हणून. थायरॉयड तर तें मीठ खावन जाता जाल्यार फाल्यां तुमकां हांव एक फॅमिली दाखयता. ती खावन कशी हट्टी कट्टी आहा ती पळयात. तेंकां कित्याक कितें जायना. पयलींचे जाणटे तेच मीठ खाताले ते कितले वर्सां 110 125 वर्सां जगताले तेत. सो हें तुमकां दाखोवपाक हांव फाल्यां व्हरता तुमकां बातीम. 4 सुमार म्हाका मेळपाक या कितें म्हणटा. हय सायबा 4 सुमार आमकां न्हू मेळपाक आनी ये. थंयसरलो नेचर थंयसरले बरे बरे वायट वायट बरे बरे गजाली तुमकां दाखयता. सो स्टे ट्यून करा. हय हं? हय आनी अवीचे बाबा, शोन बाबा, बाबा. अवी इनडायरेक्टली सांगूंक सोदता की आपणाचे कोण शोना आसा न्हू ते सकयल आपणाक मेळपाक यो म्हणून. आवय बरें केलें तुवें सांगलें. शोनाचें म्हाका यादूच ना. शोना तूं तरी म्हाजी व्हिडिओ पळयताय जाल्यार तूं म्हाका बातीम मेळपाक यो जे जाग्यार ते लोक सगळे सॉल्ट विकतात पळय मीठ मोठें मीठ 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 थंय कोण मेळपाक 4 सुमार हांव येतलो शोना. आनी येता आसतना म्हाका बेश्टेच येवं नाका कितें तरी हाड म्हाका खावपाक. चॉकलेटी हाड मागीर म्हाकाय खावंक खावपाक कितें हाड आनी पियोवपाक बरें कितें थंड हाड. निरो हाड निरो म्हाका आवडटा. निरो नाका उर्राक हाड आनी कितें कितें हाड बरें बरें. ओके पूण शुवर 4 घेवन यो नाल्यार व्हडले भानगड्यो जातल्यो. कितें जाला आनी फुडें आनी तुमकां आनी टायम सांगून वेस्ट करिना कितें तें तुमी येवचें. ओके 4:30 केन्नाय येवचें आनी आडवे पडचे थंय. फाल्यां आमकां रेनकोट घेवन वयचो पडटलो 3 दीस पावस आहा म्हटला तें आमकां लागना. सो हो व्लॉग तुमी तर पळयता जाल्यार फाल्यांचो व्लॉग कशेंच सोडूं नाका. फूल पावर आसतलो सारको. ओके आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन बाय बाय.